आमचे सांगपाचें म्हणल्यार एकूच हांव कितें सांगूं सोदतां जी पळय आयज बायोडायवर्सिटी कमिटी पळय काडल्या तितून कोणूच क्वॉलिफायड ना. ही बायोडायवर्सिटी म्हणटा कितें हें सेक्रेटरीन लोकांक एक्सप्लेन करूंक जाय आसलें. हो सन्मेश सावंत सेक्रेटरी हांगा बसला, आमी मागता ते कडेन एक्सप्लेन कर म्हूण लोकांक कळोवन दी कितें तें बायोडायवर्सिटी गांवांत कितें बरें आहा तें सगळें लोकांक कळोवन दी. कित्याक अर्दे जे उदे सँड्यूल आसा ते काबार केल्यात. हे हॉटेल प्रोजेक्ट्स मुड्डे आर्टिसियल प्रोजेक्ट आनी खूंय प्रोजेक्ट आख्खो गांव काबार करपाक हे 9 जाणांचें पॅनल पंचायतीन बसलेलें आहा ते काबार करूंक. बरें गांवचे उदरगती पासत कोणूच ना. आमी सांबाळूंक प्रयत्न करतात. आमी झगडटा व्हडल्या हॉटेलवाल्यां कडेन ती फ्रस्ट्रेट जालात सारकी बेजार जावन पिकासांव जाला तांकां पिकासांव जाला आपण पेडे जाता म्हूण केस. हें सगळें फ्रस्ट्रेशन करून आपल्या मनशांक तेणें आपण हाडून वोटींग केलां आपल्याक जाय तशें. हांव सेक्रेटरीक ब्लेम करता हितून फुल्ली सेक्रेटरीक ब्लेम करता कित्याक तेणें बायोडायवर्सिटी म्हणटा तें लोकांक सोजमावंक जाय लोकांक सांगूंक जाय आसलें कितें ती बायोडायवर्सिटी. तेणें उलोवपाक चान्सूच दिवंक ना. ती सांगता ते पंच सांगता सरपंच सांगता ते भाशेनूच तेणें आपली बायोडायवर्सिटी फॉर्म केल्या. हांव तेजेर हॅपी ना. आमी कोणूच हॅपी ना. आमचो गांवचो लोक कोण आनी आमच्या गांवांत इतलेंच सांगता प्रोजेक्ट म्हणटा ते आमी येवपाक दिवचे ना. तेंची मेजॉरिटी कितली आसूं दी आमकडे कितें जाता ते आमी कोर्टांतल्यान कोत्तले. शेतांनी वयले बिल्डिंगे बांदले उपासनगर ते सगळे शेतात उदक येवन शेतां सगळीं बुडोवन गेल्या. सगळो तेंप शेतान उदक आसता आनी आतां हे तर प्रोजेक्ट ओमेगा प्रोजेक्ट हे जाल्यार तेवूय बी हे आसा तेंय बी पाड पडटले. तेन्ना आमी आतां खंय रावपाची आमकां नाका मार फेर खाली तेंचे कडेन आमी येदे व्हडले लोकांचे हे बांदले तळे बांदले आमकां शेतकऱ्यांक उदकाक लागून. प्रोजेक्ट येयले आमच्या वाड्यार एक 400 लोक आसतले. प्रोजेक्ट जर एक 300 फ्लॅट्स येता फ्लॅट्सां म्हळ्यार 2 मनशां जातले आमच्या वाड्याच्या डबल मनशां आमकां उदक रावपाक जागना ते आमकां सद्या मेळपाना कित्याक करतलो मेळपाना. आणि हे आमचे मेन थिंग तूं प्रेशर करता आमकां पंच करता पंच कित्याक आमकां बरें सांगना. आतां प्लास्टीक गार्बेज ही प्लास्टीक गार्बेज खंयची येता आमची घरां आहा हांगा आमी विलेजींनी रावता. आमचे कडेन वेस्ट कितें आहा तें नुस्तें उजरयलेलें बोडकां वो आनी कितें खावपाक आमची पेट्स आसता. हे फ्लॅटांनी रावता तेंचे कडेन कोण आसता ती वेस्ट गार्बेज खंय वयता. ते लोक ते प्लास्टीक बॅगान घालून वाड्यार खंयच्यान वयता. काल पयर हो आतां आमच्या मॅडमीन हालिनाथ सालदारान काय बरो हो कणसावली वेन्ना रोड करून दिलो. त्या रोडार पळयात तुमी कितली गार्बेज आतां पडली आहा ती. आतां तोंड किल्लोला पावसान ती लिपलेली आहा. आतां थोडी उगती केल्या कातरून थिंगासो दिश्टी पडटा. थिंगासो ती गार्बेज खावपाक सुणी येता. वाटेर वयता आसतना इस्कॉलाक भुरग्यांक घेवन आमी वयता मदींच सुणी येता. कितलो त्रास जाता ही कोणाक खबर आहा. ही गार्बेज कोण मॅनेज करतलो. ही फ्लॅटां घेवन येतात ते मॅनेज करतले. तांकां कितें रिस्ट्रिक्शन घातलां वो तो लोक आयकता हांकां. आतां म्हणटा हिंगा आमी प्रोजेक्ट येवपाक दिना हे येवपाक दिना ते येवपाक दिना. प्रोजेक्ट बांदता ती कसली जाणां तेजी कोणें सर्वे केल्या. आतां हिंगा कॉम्पिटंट येता थंयसर कितले माड आशिल्ले आतां हजारांनी माड आसले थिंगा एकूय माड ना थिंगा. आतां काबार केले हळू उजो घालून लासून काबार केल्यात ते. आतां उरल्या तेय कातरूंक सोदता. थंय दुसरे जाग्यार हॉटेलां बांदून प्रोजेक्ट जमनी विकल्या लोकांनी थिंगाय माड आसा. ते कितें करतले आतां. माड आशिल्लो तो एका टायमाक ग्रास करून सोडलेले. आतां परत ताका माडाचो दर्जो दिला. तो माडाचो दर्जो दिला तो सांबाळून कितें करता आमचें गव्हर्मेंट कितें करता आमची पंचायत. आमकां हें जाय आमकां हेका लागून नाका. बायोडायवर्सिटी बोर्ड मॅनेजमेंट कमिटी म्हणटा ताका खबर आसपाक जाय कितें खंयच्या जाग्यार कितें आहा खंयच्या जाग्यार कसली तोडी आहा कसली उदक खंयच्या वाटेन खंय वयता. हें बायोडायवर्सिटी बोर्ड मॅनेजमेंट कमिटीक खबर आसपाक जाय. खंय शेतां आशिल्ली नदी आहा. हे गांवांत आमकां हे असले हे प्रोजेक्ट येता न्हू ते आमकां नाका. हे सगळे गार्बेजीन पुरवल्ले आहा. हे होळयो नाला आहा ते सगळे बंद जाल्ले आहा. शेतां सगळीं पाड पडल्या. सगळीं शेतान उदक भरोन आजून पसून शेतां आड पडोन ती काबार जाल्या आनी ते शेतां आतां उखल ना. शेतांक आतां कांय मेळपाचें ना कितें. आनी हे सगळे आटेर येता वयता आसतना आतां इंडियन लोक येता आनी सगळी गार्बेज आटेर उडयता आनी सगळें पाड पडलो आहा. कित्या लागून कितें कोण कितें बरें करता तें कोण
चोवपा सोदना ते फकत पयशे भरपाक हॉटेल लायन हाडपाक कोण आनी कितें बिल्डींग लायन हाडपाक ते सोदताय पयशे मेळटा म्हूण आनी गोंय पाड घालपाक सोदताय. Back to the same point, mega projects we are not bringing. You people, those people who are shouting for mega project, they should go to the people of the village and ask them why are they selling the land to these people. Then everything will be settled. They don't have to fight with them, they are coming here to fight with us. The allegations have to come, counter allegations, it's always there. But the verdict of the people is the final verdict. We have not told people raise your hands, we didn't hold their hands and say yes, we are voting for this one, we are voting for... No, we announced the voting pattern and they have voted. So where is the question of we are brought people like this and people like that? It's against the voting, what people have done. They are talking something against it. Then why didn't they get people and get themselves elected? It's the family Raj. All these people, that fellow who's talking, Anthony Silva, his wife is there, his sister-in-laws are there. They are the people who are making noise there. We are newly elected now. But however, one of the member gave a talk about this biodiversity, ex-member of the... But last 5 years, they have done nothing. They took only one meeting in 5 years. What sort of a biodiversity committee is this? And what have they done? Give us one example to say what they have done is right. All the time is the negative attitude for anything is their prime motto. पूण आमकां आयज फोटिंगपणां आनी जे सेक्रेटरीन आनी सरपंचान केलां आनी लास्ट पयलें ग्रामसभा जाल्ली विलेज डेव्हलपमेंट काडपाक तेन्नाय फोटिंगपणां केली. हो बायोडायवर्सिटी म्हळ्यार कितें? बायोडायवर्सिटी म्हळ्यार जे लोकांक खबर आसा बायोडायवर्सिटीचें मिनींग कितें तें. आमचे पॅनलान आमचे लोक जे आशिल्ले थोडे एकलो सायंटिस्ट आशिल्लो, एकलो जुऑलिस्ट आशिल्लो, एकलो टिचर आशिल्लो, बरे लोक आशिल्ले. पूण हेंच्यांनी 5 मेंबरांक फुडें घातला. पूण हांव मागता पंचायत मिनिस्टराक मवीन गुदिनोक हे सेक्रेटरीक ताबडतोब ट्रान्सफर करचो म्हणून आनी बरो सेक्रेटरीक दवरचो म्हणून. कित्याक आयज हे सेक्रेटरीक लोकांक कंट्रोल करपाक जायना, ताका खबर ना कितें चलता तें. ही डज नॉट नो वॉट इज बायोडायवर्सिटी. ताका खबर ना कशें इलेक्शन, हे इलेक्शन काडपाचो हो नॉमिनेशन करपाक जो प्रोमिनंट मनीस जो आसा, जो मनीस गांवाक कितें तें खूंय नाला आसा, खूंय पोंड आसा, खूंय झाडां आसा, खूंय सँडीन आसा, ते मनशाक नॉमिनेट करूंक जाय. पूण हे इलेक्शन करता.